आणि हेल्थ सेंटर जे आसा ते कोविड सेंटर करपा खातीर त्या खातीर आज ही पत्रकार परिशदेची आमी घेतात। आज आमचे मदीं आमी शिरोडेचे उमेदवार झेडपी म्हणून उमेदवार मानियर वाज हे माजी पंच हांगाचो घरी आमी चड लोकां आपोवना ते रावल्या कळ्ळें त्या खातीर आमकां घेवची लागली। काल इतले घाई गडबडीत ते कोविड सेंटर शिरोड्या हाडपाची गरज आशिल्ली काय कितें हे पयलीं सरकारान चिंतूंक जाय आशिल्लें आनी जायत जाल्यार ती गरज जर आशिल्ली जाल्यार लोकांक स्थानीक लोकांक थोड्या कॉन्फिडन्सान घेवपाची गरज आशिल्ली। तेजे कडेन मातसो उलोवप विचार विनिमय करप उलोवन बाबा हे कित्याक गरजेचें कितें आमी करता हें सांगपाची गरज आशिल्ली। आसलेली व्हडली पंचायत 11 जाणांची आसा थंय पंचायतीची बॉडी मिटींग आपोवन थंय सांगपाची गरज आशिल्ली। लोकांक स्थानिकांक अलर्ट करपाक जाय आशिल्लें। जशे जशे पेशंट वाडपाक लागले तशें तशें तांणी ती तयारी करपाक जाय आशिल्ली। हे 2 म्हयने पयलीं सुस्त न्हिदले आमी ग्रीन झोन आसा आमी ग्रीन झोन आसा स्वप्नाच पळयली आनी अकस्मात जेन्ना कोविड पेशंट वाडपाक लागले तेन्ना हे जागे जाले। खरें म्हणल्यार मार्चांत जो शटडावन केल्लो लॉकडावन केल्लो मार्च एप्रील मे ह्या 3 म्हयन्या खातीर फुडले 6 म्हयन्याचे वर्साचे चिंतून ही सगळी तयारी जावपाक जाय आशिल्ली। 3 म्हयने मार्च एप्रील मे तुमी जे बसले ओगी आमी ग्रीन झोन म्हणून ती लॉकडावन जो दिल्लो त्या इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाक दिल्लो आशिल्लो हो अजून ह्या सरकाराक समजुना। थंय इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जावपाक जाय आशिल्लो एक 500,000 खाटीचो। कारण हो रोग असो आसा की हो रोग कंटिन्युअस वर्सभर फुडें फुडें वचपाचो रोग आसा। हो रोग थांबपाचो रोग न्ही हो। त्या खातीर हे चिंतून सरकारान जे स्टेप घेवपाचे ते घेवना आनी आतां इमर्जन्सी हे हेल्थ सेंटर ते हेल्थ सेंटर म्हणून कोविड सेंटर करपाक लागले ही चूक आसा। अजून सांगता वास्कोचे मंगळूर जिल्ह्याचे जे पेशंट आसा ते शिरोड्या हाडपाची गरज नाशिल्ली। मँगो हिल आसा थंय येता व्हडलो टिळक मैदान आसा ते ताका कांयच न्ही म्हणून कन्वर्ट करपाक जातालें पोटी घालून। कारण एसिम्प्टॉमीक पेशंट त्याने हांगा शिरोड्यात दवरता म्हणल्या तेच पेशंट तर टिळक मैदानाचेर सुद्दां दवरिल्ले तांकांय बरें सगळ्यांकूच बरें पडटलें आशिल्लें। टिळक मैदानाचेर ती सोय जावंक शकता पोटी घालून सगळें तयारी करून आनी सरकारा कडेन तशी वेवस्था आसा। त्या भायर वेळी कुंकळ्या नुसीचे मोठ्ठें हॉस्पिटल आसा बंद ते घेवपाक जाता। ह्या सरकाराचें लक्ष सगळ्या गोंयचे आपले कितें आसा तेजें आसा काय कितें तशें घेवंक हांवें सुरू केलें ना। जी गोश्ट सरकाराच्या माध्यमांतल्यान पब्लिकाक दिवपाक सुरू जाल्या ती दिया उद्घाटनां मागीर करा हे सरकाराक हांव सांगूंक सोदतां। उद्घाटन केन्नाय करपाक जाता सगळें बरें जालें की आयच्या ह्या स्फोटक परिस्थितीचेर उद्घाटनां करप प्रोग्राम करप हे बंद करप। आज पळय लोक हुशार जाल्या सरकारापेक्षा लोक हुशार जाल्या। लोकांनी कितें गुळयेली पेशंट मेळो ताणें आपूण स्वता जावन बंद केलें सरकार वचुना तें बंद करपाक। आडपय पेशंट मेळो आज आडपय फेरी सकट सगळें बंद केलें 7:30 गेले एक मनीस भायर दिसना। सो लोकांक शिस्त ती सरकाराक कित्याक ना काय म्हणटा हांव। प्रत्येक कडेन लोक ठरयतात त्या खातीर हांव कितें सांगता इतले दीस सरकाराचें आयकलें आज तुमी थोडे लोकांचें आयका। लोक स्वता जावन प्रोसेस जाल्या की बाबा आमी कितें करूंक जाय हें आनी लोक स्वता करपाक सोदता आसतना सरकाराची लुडबूड थंय जाता आपल्या फायद्या खातीर इंट्रस्टा खातीर आनी ह्यो गजाली घडटा असल्यो। काल जो बोवाळ जालो पळय दिसांनी तो टोटली म्हणटा पॉलिटिकल मोटिवेटेड अशें म्हणून कोण करतलो बीजेपी प्रेसांतल्यान कांय कोण घेना
तुमचे कितें म्हणणें? तांकां फक्त राजकारणूच दिसता सगळ्या बाबतींत. थंय कोणीच पॉलिटिकल मोटिवेटेड करूना, कोणूच वचूना आनी कोणूय कोणाक चिंतूना. थंय लोकल गेल्ले आनी लोकल म्हाका सुद्दां खबर ना कोण गेले ते. म्हाका ते गडबड जाले नंतर म्हाका फोन आयला अशें अशें जालां सर म्हणून. पॉलिटिकली मोटिवेटेड म्हणपाचो गरज ना, तो लोकांचो भंय तो लोकांचो भंय म्हणून लोकांनी जाप विचारल्या कितें. आनी पॉलिटिकली तातूंत कांय ना. हांकां फक्त राजकारण करपाचें आसा. राजकारणा शिवाय हांकां रात दीस कांय सुचना. आनी आज सुद्दां कोविडाचेर हे जितले जाता तितलें राजकारण करतात.